नवीन प्रक्रिया संघटन पर्वाची जी प्रक्रिया आसा ती आमी हळूहळू आता शेवटच्या टप्प्यार येवपाक लागिल्ले आसात. कारण आमचे बूथ प्रायमरी मेंबरशीप एक्टिव्ह मेंबरशीप आमचे सगळे मंडळाचे निवडणुका दोनूय जिल्ल्या आनी सगळे 20 जानेवारीच्या पयलीं आमी नवीन प्रदेश अध्यक्षाची निवडणूक जी आसा ती आमी करपाची आसात. आनी त्यामुळे तुमी जर म्हणलें आसत जाल्यार ही तशी प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी शेवटची आसपाक आसतली हेड ऑन. हाचो अर्थ काय, कारण फायनली हांवें सदांच म्हणलें की आमी शेवटची हेडोन न्ही, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून शेवटची हेड. कारण तुम्ही राज्यसभेचे खासदार आसा, तुमची राजकीय कारकीर्द इदी आसा, पक्षा भितर येदले व्हडले स्थान आसा, सो आनी आमची हेडॉन जायत आसतल्यो. हय पण कंटिन्यू करपाचे ना. नाही कशें आसा की हांवें गेली 2020 म्हणजे काल म्हाका 5 वर्सां पूर्ण जाली. हय. आनी म्हाका दिसता देशभरा भितर आमी कांय कमीच आसात स्टेट प्रेजिडेंट वेगवेगळ्या राज्यांतले, ते आमी खूब कमी आसात जे आमी 5 वर्सां पूर्ण उरले. बऱ्याच जाग्या भितर निवडणुका जातकच बदलले, कांय मंत्री जाले म्हणून बदलले. आनी त्यामुळे 5 वर्सां ही खूब व्हडलो काळ. आनी त्यामुळे हे करता आसतना म्हाका दिसता की नवीन कोणे तरी येवप, नवीन करप. आनी त्यामुळे हांवें पार्टीकूय सांगलें की 5 वर्सां हांवें काम केलें. आनी त्यामुळे आमी हाचो अर्थ न्ही, भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हें सगळ्यांत व्हडलें पद आसता. एखादें पोजिशन ना म्हणून अशें न्ही की त्या पोजिशना बरोबर नवीन नवीन जे आसात तांकां येवं जाय, तांकां दिवं जाय आसता. एखाद्यान जर पूर्णपणान ना आतां परत आपुणूच जर म्हटलें आसत जाल्यार फाटल्यान जे आसता पळय तांचेर इनजस्टीस जाता. कारण प्रत्येकाक इच्छा आसता की आपण जेन्ना पार्टीचें काम करता तेन्ना म्हाकाय तें पोजिशन मेळूं जाय, साहजीक आसा. आनी त्यामुळे एखाद्यान क्लियर केलें की दुसऱ्याक मेळूं जाय. कारण इज नॉट अ परमनंट सीट. हें भारतीय जनता पार्टी हें आमचें कोण तरी फॅमिली आहा म्हणून आमी येता अशेंय आसना. जो पार्टीचो काम करता कार्यकर्तो तो हळूहळू त्या पोजिशनाचेर पावता.